मंगलम. श्रीराम दिग्विजय रथयात्रा हे नाम आणि हाजी एक परिकल्पना ही अत्यद्भुत कित्याक म्हळ्यार रथयात्रेचे आमी एक चूर दिग्विजय रथयात्रा म्हणून एक चूर म्हापशी गेले रे हाजे म्हापशीचे कशें म्हळ्यार 5.5 कोटी रामनाम जप ते जावका म्हळ्या नंतर ताजे म्हापशी 5.5 दिवस तेन्ना ताणूं प्रारंभ जालें 5.5 दिवसाचे 5.5 कोटी जप ताजे नंतर हे जपचे रथयात्रा म्हळ्यार हे कोण कोण जप केलें की तशी तें एक 120 जप केंद्राक हो रथ वचका आनी ते जप केले जापकाक अत्यंत ते रामाल दर्शन जेवका मेळ्ळें आमगेले विद्यमान श्रीमद विद्याधीश तीर्थ गुरुवर्याले एक परिकल्पना तांगेलें विजन एक अशें आसा की म्हूण सांगलें रे तांगेलें फस्ट विजन कशें की म्हळ्यार परमगुरू म्हळ्यार तांगेल गुरू आमकां परमगुरू तांगेल गुरू श्रीमत विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालें कसं एक परिकल्पना आशिल्ली की ती पुरा साकार करचेच एक ध्येय म्हणल्या दृश्टीनं तांणी हें एक काम धरलें म्हणून अशें आमकां दिसता. आतां रथयात्रे विशयान तूं सांगता म्हणून जाल्यार म्हाका विशेश जावन हो तिसरे रथयात्रे गेलो म्हळ्यार हाजे म्हापशी 2000 इसवींतू शतकोटी रामनामाक एक रथयात्रा आमी काडली तातूंत भितर बी हांव आशिल्लो. ताजे नंतर 2008 भितर पनवेला भितर विश्वशांती महायज्ञ म्हणून ताजी बी एक रथयात्रा काडली ते रथयात्रेंत बी हांव आशिल्लो. तशें आतां हें 2025 श्रीराम दिग्विजय रथयात्रा आमकां अशें हाजे प्रारंभ देवभूमी जावन आशिल्ले ते उत्तराखंड ताजे नंतर मध्य प्रदेश येता उत्तर प्रदेश येता राजस्थान बॉर्डर येता महाराष्ट्र येता कर्नाटक येता गोवा येता अशी 5 स्टेटां वता आसतना हें एक वाहनाचेर आमी बदलावणी केलें वाहन ताजी कानुनात्मक अडचण कसं येतली ना रथयात्रा कशी जातली म्हणटरी स्वाम्यान एकवत जाय तें पुरो आमी विचार केला तुमी खाली एक रथ घेवचें वचचें अशें म्हूण सांगिल्लें तांगेलें प्रत्येक उतराचे अक्षरशः आमकां अनुभवांत कशें की म्हळ्यार हें सांगता जाल्यार ताजे म्हापशी तांणी आनीक मुखावेल एक 25 वर्साचें म्हापशीचें ओट्टू विचार करून तांणी एक धोरण धरलें उरता. तशें हांव न्हू आमचे रथयात्रे भितर अत्यंत एक विशेषता दिशिल्लें कशें की म्हळ्यार आमी कसं न्ही हंत करचे विशय ना हे राम रथ यात्रेंत रामू आमकां यात्रेंत घेवन वता सोळ्यार आमी कसं न्ही यात्रा केल्या म्हण हंत दिसतना आतां हांतू आतां मेगेल जावन विशेष हांव निभायसूचें कसं न्ही मेंटेनन्स वर्क ना रथाचें कसं न्ही खंय तरी कसं तरी चुरपार कसं न्ही तोंदर आयल्या बा ओ हें कशें करचें म्हूण करचें सुरू केल्यार पुरो वाटेर कशें कितें काम जावन बसता कोणी तरी येता हें हांव करता तें तूं करता म्हूण सांगून न्हू कोणी तरी कोण आमगेलें काम सराक जावनच आशिल्ली. तशें खंयचेच आमकां देश भाशा नाशिल्ल्या जाग्यांत गेल्यारय बी थंय कसं न्ही तोंदर ना कोणेय तरी गेल्यार आमकां तें एक रामांक तांणी दिवचें तर तें एक मान सन्मान पळयतना आमकां अत्यंत आमगेल्या समाजाक एक अभिमान अशें म्हणून दिसून येता. तसले रथयात्रा आमी उत्तराखंडांत तसले नवीन जागेक तसले हिल स्टेशनां वता जाल्यारची आमी विचार केलो कशें व्हरचें म्हणून तशें आमी गेल्ले बट येता आसतना आमकां ते लोक विचारता की हो रथ केन्ना वयर गेलो तुमी बद्रीनाथान केन्ना हाडलो म्हूण सांगो म्हणटना अशी एक अत्यंत अद्भुत अनुभव आमकां हांचो मेळ्ळो. आतां चालनेंत म्हणटा आसतना आतां संतोश मेलबगलेन आशिल्लो तो वेवस्थीत तागेलें वाहन चालनेंत एक विशेष कला खंयचे एक दुर्गम प्रदेश उरल्यार बी तो तातूंतल्यान एक वाहन चलायसून हाडटा तसले एक चाकचक्यता आमगेलो मातशी एक 2 रथयात्रेचे अनुभव हें उट्टू एक नमुने सहमिलनांत आमगेलें रथयात्रेक अत्यंत अद्भुत जावन आयली. गुरुवारी अशी विचार करता की म्हळ्यार तांगेलें प्रति एक मिटींग आयली तेन्ना ताणें म्हळें आमगेले हंत भितर आमकां आमगेले गुरुवर्याल सांगाती हें एक सार्ध 500मान उत्सव कार्यक्रम अद्भुत जावन जावका अशें विचार केला आमी तर आमकां गुरू सांगात करच्याक जालना जाल्यारची आमी हे एक उत्सवां भितर आमी अशें जालें की आमकां आमी खाली आमकां 3 लोक एक आमगेलो रामू आमगेलो गुरू तिसरेच म्हळ्यार आमगेलो समाज म्हणटना आमकां ते तांगेले तोंडांतल्यान असल एक शब्द येत आसतना एक 10 मिनट कंप्लीट सभे मौन जावन रावलें म्हळ्यार तांगेले एक शिश्य वर्गा खातीर तांकां आशिल्ली एक काळजी आनी शिश्य वर्गांक एक अत्यंत अनुकूल करून जावका तांगेलें जीवन तांगेलें एक अत्यंत धन्य जावका अशें म्हणून उद्देशान तांणी हें रथयात्रे आयोजन केली आनी इतलो छंद करून ताणें तें प्रत्येक हाजे डिजायनिंगांत म्हणून जालें राबा आमी सांगतात तुमकां तें 1 इंच बदलावण करा हें 1 इंच तेता करा हें अशी करा
ते हाईट तशी कमी करा अशी प्रत्येक आता मागची रथयात्रेची 2-3 रामाने अशी लांब गेले त्यांना ना हक्का आम्ही राम तुमकां दिताची तुम्ही रथ प्रारंभ करा रथा तयार करा हें हाजें कन्स्ट्रक्शन आमकां तुमी पळय तसं हें रथाचें कोल्हापुरा भितर एक फायबर वर्काचें बॉडी बिल्डिंगा भितर हो रथ तयार जालो आनी ताका ते पुरा वेवस्थेतून ताका इलेक्ट्रिकल की ताचे प्रत्येक तांकां गुरुवार्यांक आमी सांगूनच अशें करता ते आमी सांगताचे कलर चॉयस दवर लायटा कलर्स प्रत्येकाक ताणें एक स्पेसिफिकेशन तो राम जर अशी जावं तांगेली एक कल्पना कशी आशिल्ली की म्हळ्यार आतां राम ताजी पयलीं बी बसला तांणी 18 तारीखेक बद्रीनाथा भितर प्राण प्रतिश्ठ करून दिली आमकां ते प्राण प्रतिश्ठ जाले नंतर ते रथाचे आनी ते रामाचे एक अनुभव विंगड ताजे पयलीं आमी ताजेर राम दवरून घेवन तोच रथ आमी बद्रीनाथाक घेवन गेल्याची आनी तेन्नाच्या नेनात पळयत अजगजांतर फरक आमकां रामान बसले नंतर आमकां ती यात्रा किंवा ते एक रथ म्हणलें विसरल्यावर जालें आमी वता आसाची तो आमकां घेवन वता आसा असो अत्यंत एक छंद अनुभवपूरीत यात्रा तांचो स्पेशली 3 पंथ हे रात्र यात्रा करच्याक मेळ्ळें म्हगेलो अनुभव आनी म्हगेलें एक अत्यंत एक सौभाग्य म्हण हांव लागता एक तांचे भितर विशेष कसले अनुभव सांगचे म्हणचे दिसता कितें म्हळ्यार तांणी दिवचे प्रत्येकाक एक लिंक म्हण आसा आतां पळयात तुमी 550 दिवस जप केलो 550 कोटी राम नाम जालें तें 18 तारीखेक राम नामाचें 550 कोटीचें मंगल जालें तेचे दिवस तांणी बद्रीनाथा भितर हे रामाक आमकां रथाचेर बसून ताजे मंगलोत्सव म्हण घेवन प्रारंभीक दिवसान थंय एक सान परिक्रम करून घेवन प्रारंभ केलें तशी 18 तारीखेक जप एंड जालो 19 तारीखेक रथयात्रा सुरू जाली आतां पळय मुखार लिंक 26 दिवस रथ चंपाषष्ठी दिवस परतगाळीक प्रवेश घेता 27 ताकून यज्ञानुष्ठान प्रारंभ जाता म्हणून तेंगेले विजनाक अशी एक परफेक्ट लिंक उरता तशी एक छंद रथयात्रेचे अनुभव आमकां अंत भितर मेळ्ळो आमगेलें उट्टूचे रथयात्रेन तशी यात्रे जावं आनीक प्रत्येक कडेन गेल्ल्यार ते रामाक एक मेळ्ळो तो कसो म्हणटा ते ताका दिल्ले एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामाकच एक मर्यादा दिल्ले लोकांक पळयतना आमी कसनय तांचे भितर दिसता तशें आमकां कसनयच एक आतां प्रतिनित्य आमगेलें रथयात्रे एंड जावं भितर रात्री रथाचें कसनय एक चोरपार काम उरता वापस आनी सकाळीं येता प्रकार आमगेलें 5 घंटेर की 6 घंटेर उठ्ठा न्हू बट आमी ताज्या पयलीं पयलें तांकां 5 घंटे उठ्ठा न्हू तांकां 1.5 तासाची पूजा करता आमकां सालिग्राम रथार सोम्यान दवर दिवचे न्हू ताका एक रमू निश्टे कशी वट्राशी कशी केन्ना करचें जायनाशिल्लें तशी तितले जाल्यार बी आमकां सकाळीं 5 घंटे उठ्ठा न्हू रात्री 10 घंटे रुपया काम केलें हें काम आमी केलें म्हणचे कसनय दिसनाशिल्लें तांचो वापस सकाळीं जावं जाल्यार आमी यथा प्रकार आमगेलें फ्रेश जावन आमी कामाक लागतशिल्लें तशें छंद रथयात्रेचो हो अनुभव आमी हांगा तुमगेल्या येद्राक दवरलो आसा ताज्या पयलीं जास्ती कसनय तुमकां सांगचें पडना कित्याक म्हळ्यार प्रतिनित्य तुमी चॅनलाचेर हाजें वैभव पळयत आसात तशें आमी तोंडान सांगता तुमी पळयलो अनुभव आनी ते रथयात्रेचे वैभव तुमी बाकी चॅनलान पळोवन अशें वचून हाजे बद्दल आनी विशेष कसनय सांगचें सांगता अशें म्हणून म्हाका दिसतना सो अंत्यतः सांगचें म्हणून जाल्यार म्हाका एक 3 रथयात्रा करता जाल्यार एक रथ चालन म्हण जावं रथाची ताजी एक मेंटेनन्स म्हण जावं अत्यंत संतोषदायक काम आनी म्हगेलें भाग्य म्हण हांव समजून एक 2 उतरां कैद करता आसा